हांव आमचे सगळे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळे रिपोर्टर्स हांगा सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार दिता. आनी आयची प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशल आमी आपयल्या ती म्हणल्यार इतल्याच खातीर की आमचे कडेन आमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर संजीवनी सहकारी साखर कारखानो आसा. आनी ह्या संजीवनी साखर कारखान्याक 19-20 सावन इश्यू आसलो आनी 19-20 सावन हो संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद आसा. आनी 20-21 सावन ह्या कारखान्याक आमी कितें कितें एक्टिविटीज केल्यो, ज्यो एक्टिविटीज असल्यो इन इंट्रस्ट ऑफ द फार्मर्स, जे पळय आमचे गोंयचे शेतकार असले, स्पेशली शुगरकेन ग्रोवर्स असले, ह्या शुगरकेन ग्रोवर्सांच्या इंट्रस्टा खातीर गव्हर्मेंटान आनी डिपार्टमेंटान आमी कितें कितें केलें हें ब्रीफ करपा खातीर आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयले कडेन आसा. तुमकां खबर आसतली 20-21 वर्साक सावन शुगर फॅक्टरी जी आसा ही टोटल शटडावन जाली. आनी ही शुगर फॅक्टरी शटडावन जातकीर गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतलें की शेतकारांक कसलीच हार्डशीप येवपाक जायना, शेतकारांक कसलीच डिफिकल्टी येवपाक जायना. आनी ही डिफिकल्टी येवची न्हू आनी हें एसेस करपा खातीर गव्हर्मेंटान एक कमिटी फॉर्म केली अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ एडवोकेट नरेंद्र सावयकर. आनी ही कमिटी फॉर्म केली आनी ह्या कमिटीची फर्स्ट मिटींग जाली. ती मिटींग आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान एटेंड केली. आनी चीफ मिनिस्टरान त्या मिटिंगेक एश्युअर केलें की एश्युरन्स दिलें की खंयच्याच शेतकाराक वील नॉट फेस एनी हार्डशीप, शेतकाराक खंयच इश्यू जावपाना, शेतकाराक कांयच लॉस जावपाना. आनी एज अ गव्हर्मेंट आनी एज अ डिपार्टमेंटाची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमी शेतकारांचो इंट्रस्ट जो आसा तो आमी प्रोटेक्ट करतले म्हणून. सो ही जेन्ना फर्स्ट मिटींग जाली अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, तेन्ना डिसिजन जालें की एक स्पेशल स्कीम काडपाची गव्हर्मेंटा कडल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची. आनी ती स्कीम आसली स्पेशल एसिस्टन्स फॉर शुगरकेन ग्रोवर्स. शुगरकेन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्पेशल एसिस्टन्स दिवचे. फॅक्टरी बंद आसूं, फॅक्टरी ऊस फॅक्टरीन कितें करपाचो तें डिसिजन जाल्लें नासलें, पूण शेतकारांक एसिस्टन्स हें मेळपा जाय. सो हेचे खातीर गव्हर्मेंटान एक क्रायटेरिया फिक्स केली, कितें की फाटल्या 5 वर्सांक शेतकाराचें एवरेज प्रोडक्शन, म्हणजे 5 वर्सां भितर तेजी जर एवरेज प्रोडक्शन कितलें आसा, सपोज एक 70 टन पर हेक्टर तेजें प्रोडक्शन आसा आनी हायेस्ट प्रोडक्शन जें आसा तें आमच्या गोंयच्या कंडिशनाक एक सादारण 80 हेक्टर जाल्लें पर हेक्टर हायेस्ट प्रोडक्शन. सो ह्यो 2 क्रायटेरिया फिक्स करून गव्हर्मेंटान हे स्पेशल एसिस्टन्स फॉर शुगरकेन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्कीम डिरायव केली. आनी ह्या स्किमीक अंडर प्रत्येक शेतकाराक बेज्ड ऑन तेंचे जे पळय एवरेज प्रोडक्शन आसा त्या प्रोडक्शनाच्या अंडर तांकां कॉम्पेन्सेशन फिक्स केलें. आतां हें कॉम्पेन्सेशन फिक्स करता आसतना पयलीं वर्साक 20-21 हें स्टार्ट जालें आनी पयलीं वर्साक एवरेज प्रायस जो आसलो तो सादारण एवरेज प्रायस 3,000 रुपया पर मेट्रीक टन फिक्स केलो 20-21 वर्साक. आनी त्या वर्साक आमी सादारण 734 शेतकारांक हें कॉम्पेन्सेशन दिलें, हें स्पेशल एसिस्टन्स दिलें. 21-22 वर्साक कॉम्पेन्सेशन 2,800 आसलें आनी आमी सादारण 690 शेतकारांक आमी कॉम्पेन्सेशन दिलें. 22-23 2,600 रुपया पर मेट्रीक टन आनी सादारण 669 शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिलें. 23-24 2,400 रुपया पर मेट्रीक टन 682 फार्मर्सांक हें कॉम्पेन्सेशन दिलें. आनी 24-25 वर्साक म्हळ्यार गेल्या त्या वर्साक 2,200 रुपया पर मेट्रीक टन आनी सादारण 697 शेतकारांक ह्या स्किमीचो बेनिफीट मेळ्ळो. सो टोटल आमी जर फाटल्या ह्या 5 वर्सांच्या स्किमीच्या पिरियडा भितर आमी टोटल जे पळय एसिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें तें सादारण 46.89 crores रुपीजाचें कॉम्पेन्सेशन शुगरकेन ग्रोवर्सांक दिलें. आतां ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक, ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हें फिक्स मेळटलें गव्हर्मेंटा कडल्यान. हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेनटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेनटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीकय विका. दुसरी फॅक्टरीक विकपाक तांकां भुमा दिल्ली, तांकां फ्री हँड दिल्लो. तुमी सपोज जर तुमचो प्रोड्यूस आसा तो तुमी दुसऱ्या खंयच्याय फॅक्टरीक विकात किंवा तुमी गोडा खातीर यूज करात. थोड्या शेतकारांनी गोडाकय बी यूज केलो तो ऊस तेंचो. आनी थोड्या फॅक्टरींनी खानापुराक एक लैला म्हणून फॅक्टरी आसा, त्या फॅक्टरीक तेणी तो ऊस विकलो, जेणे करून शेतकारांक एडिशनल सपोर्ट मेळ्ळो, एडिशनल तांकां पयशे मेळ्ळे. सो हेजेर गव्हर्मेंटाचें रिस्ट्रिक्शन कांय नासलें.
सो हेजे अतिरिक्त म्हणजे जो पळय स्पेशल एसिस्टन्स आसलो तेजे भायर शेतकारांक हे पयशे मेळ्ळे. आतां हें जेन्ना आमी करतात तेन्ना जर आमी फॅक्टरी म्हणून फॅक्टरीचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार 19-20 वर्सांक आमच्या फॅक्टरी कडेन सादारण 210 कामगार आसले. 210 कामगार म्हळ्यार कशें आसा फॅक्टरी बंद आसा म्हणटकीर कामगारांक बी अशें वाऱ्यार उडोवपाक जायना. कामगाराचें हित जपप हेंय बी डिपार्टमेंटाची आनी गोवोरमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली. सो त्या वर्सा आमचे कडेन सादारण परमनंट जे पळय वर्कर आसा ते सादारण 114 आसले. मागीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसले ते 90 आसले आनी डेली वेजीस 6 वर्कर्स आसले. सो टोटल 210 वर्कर्स संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे आसले. आनी ह्या वर्करांचोय बी पेमेंट तेंचो सॅलरी ही बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारची आसले कारणान सरकारान टायम टू टायम तांकां ग्रांट्स इन एड दिले. डिपार्टमेंटा मार्फत संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक ग्रांट्स इन एड दिले आनी सादारण ग्रांट्स इन एड आनी तेंची बाकीचे आनीक एक्स ग्रेशिया म्हण आसली जे तांकां वर्कर्सांक बेनिफिट्स मेळटा. सो ते टोटल एक्स ग्रेशिया आनी ग्रांट्स इन एड म्हणजे सॅलरी फॉर्माक सादारण 26.46 करोड 26.46 करोड्स ग्रांट्स इन एड्साच्या रुपान आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक दिल्ले कडेन आसा. सो ही स्कीम जी आसली ती सादारण फिक्स आसली 5 वर्सां खातीर स्कीम डिक्लेअर केल्ली आनी 24-25 वर्साक ही स्कीम आसा ती सोंपली. सो अंदूच्या वर्साक गोवोरमेंटान नवी स्कीम काडल्या आनी ह्या नवी स्किमीच्या अंडर जो एखादो शेतकार शुगर केन ग्रो करता जो ग्रोवर म्हण आसपाक जायो आनी तेजे कडेन व्हॅलीड कृशी कार्ड आसपाक जाय. म्हणजे तुमकां खबर आसा की शेतकी डिपार्टमेंटाची खंयची स्कीम जर घेतलो जाल्यार तेजे कडेन कृशी कार्ड हें आसपाक जाय. सो सेम वे सेम फॉर्मुला सेम रूल ह्याय बी स्किमी लायले कडेन आसा. तो शेतकार आसपाक जाय आनी तेजे कडेन व्हॅलीड कृशी कार्ड आसपाक जाय. अशी जर शेतकार जर आजून हेजे मुखार सुद्दां जे पळय सामके शुगर केन ग्रोवर्स आसा शुगर केन कल्टिवेशन करता अशी शेतकार जर कल्टिवेशन करता आनी तेणी जर कल्टिवेशन करून तांचो ऊस हाडून जर शुगर फॅक्टरीक जर सप्लाय केलो जाल्यार गोवोरमेंटान नोटिफिकेशन काडलां की तो ऊस आसा ते सरकार घेतले आनीक त्या ऊसाक जो पळय फेर प्रायस रेम्युनरेशन जे फिक्स करता नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटीव शुगर फॅक्टरीज म्हळ्यार ती ऑल इंडिया लेवलाचें एक फेडरेशन आसा आनी ते प्रायस फिक्स करता की अंदूच्या वर्साक शुगर केनाक पर मॅट्रीक टन कितलो रेट. सो ह्या रेटीन सरकारान नोटिफिकेशन काडलां की ह्या रेटीन जो कोण ऊस रोयतलो हेजे मुखार सुद्दां ह्या वर्साक तांकां स्पेशल एसिस्टन्स म्हण तें बंद जाल्ले कडेन आसा ह्या वर्साक. पूण हेजे मुखार जे पळय कोण ऊस रोयतलो ताका ही रेट जी पळय फिक्स करतले नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटीव शुगर फॅक्टरीज त्या रेटीन आमी गोवोरमेंटान नोटिफिकेशना प्रमाणे तांचो ऊस विकत घेतलो वयतलो. आतां ह्या पिरियडा भितर अजून एक थोड्या शेतकारांनी आमचे कडेन एक मातशी हें केलें की आमचें नोटिफिकेशन जें आसा तें मातशें लेट आयलें म्हणून नोटिफिकेशन. सो नोटिफिकेशन लेट अशें ना कित्याक आमचें जें पळय पयलींची नोटिफिकेशन आसलें तें अप टू 25-26 वर्सां म्हणल्यार आसलें 24-25 वर्सां म्हणल्यार आसलें. सो 24-25 वर्सां पर्यंत जेन्ना पळय तें नोटिफिकेशन आसता तें अप टू मार्च म्हणजे फायनान्शियल इयर एंड पर्यंत तें नोटिफिकेशन आसलें. सो अप टू मार्च म्हणल्यार जेन्ना पळय नोटिफिकेशन आसता तेन्ना इन बिटवीन आमी दुसरी नोटिफिकेशन काडपाक शकना कित्याक तें ओवरलॅप जाता. सो ताका लागून हें नोटिफिकेशन आसा तें आफ्टर मार्च येयल्ले कडेन आसा. आनीक शेतकारांचो आनी एक हें आसलो की तुमी मातशें लेट नोटिफिकेशन काडले कारणान आमकां नवो ऊस रोवपाक टायम मेळना म्हणून. सो आमी अप टू थोडे प्रमाणांत शेतकाराय बी रायट आसा. पूण ह्या वर्साक आमी नोटिफिकेशन जरी लेट जालें आनी शेतकारांनी नवी प्लांटेशन करनासतना तांचो जो पळय खोडवो क्रॉप म्हणटा आमी रटून क्रॉप म्हणटा तो क्रॉप सुद्दां जर बरी मशागत करून जर मेनटेन केलो जाल्यार डेफिनेटली शेतकारांक यील्ड हो मेळटलोच. ऑफकोर्स मातशें कितें कमी मेळपाक शकता कित्याक रटून क्रॉपाक जो पळय नवीन लागवड करता नवीन आमी लावणी म्हणटा त्या लावणी पासून जितलो पळय यील्ड मेळटा तेज्या पेक्षा मातसो कमी मेळपाक शकता. सो तरी पूण शेतकारांनी जरी रटून क्रॉप जरी मेनटेन केलो जाल्यार तांकां सायजेबल यील्ड हो मेळटलो आनीक तांकां तेंचे
जी पळय रेम्युनरेशन आसा तो पळय तांकां फायनान्शियल पयशे जे मेळपाक जाय ते मेळटले अशें म्हाका दिसता. ना स्पेशल अनुदान तें कितें जालें 5 वर्सां खातीरच दिल्लें गव्हर्मेंटान की स्पेशल एसिस्टन्स. तुमी ऊस तो मेंटेन करात, तुमचो ऊस तुमी कोणाकय विका, तुमी विकून दुसरी सायडीच्यान तुमी पयशे घेया, तुमी गोडा खातीर वापरा तो ऊस आनी तुमी पयशे करा, प्लस तुमकां सरकार हें दितलें. पूण आतां नवी स्किमी प्रमाणे तेणी ऊस कल्टिवेट करपा जाय आनी शुगर फॅक्टरी सप्लाय करपा जाय. शुगर फॅक्टरीक जर सप्लाय केलो जाल्यार जी पळय प्रायस फिक्स करतली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलार त्या रेटीन तांकां पयशे फारीक केल्ले वयतले. आतां मदली पिरियडा जर पळयलें जाल्यार आमी आतां रिसेंटली एक सर्वे केलो, खुबश्या लोकांनी विलिंगली आपल्यालो क्रॉप चेंजूय केला. म्हळ्यार कशें आसलें, ह्या पिरियडा भितर तांकां फ्रिडमूय आसलो. सपोज एखादो शेतकार शुगर केन क्रॉप जर चेंज करून दुसरो खंयचो जर क्रॉप लायता जाल्यारूय बी तांकां फ्रिडम आसलो. सो त्या पिरियडा भितर खुबश्या लोकांनी आपल्या क्रॉपय बी चेंज केला. थोडे लोक शुगर केनांतल्यान व्हेजिटेबलाक गेले कडेन आसा, व्हेजिटेबल कल्टिवेशन करता, ज्या जाग्यारय बी तांकां शुगर केनाच्या पेक्षा थोडे कडेन तांकां प्रॉफीट चडूय बी मेळटा. तो पळय शुगर केन ताणें दिल्लो न्ही लैला फॅक्टरीक, तेजो डिपार्टमेंटा कडल्यान किंवा गव्हर्मेंटाचो कांय कंट्रोल नासलो. सो तो करार जो कितें आसा लैला फॅक्टरी कडेन ते प्रायवेटली ताणें केल्लो, ताका गव्हर्मेंटाची कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. सो ताणें कितें केलें, प्रायवेट शेतकरी फार्मर्स एसोसिएशन आसा न्ही, तांणी लैला फॅक्टरी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आनी ते सप्लाय करताले. सो तांकां जितले पयशे मेळटाले ते आवट एंड आवट त्या फार्मराक मेळटाले. सो गव्हर्मेंटाचो तेजेर कांय हें ना. ना नोटिफिकेशन आतां फुडल्या वर्सा तें फुडल्या वर्सा फुडल्या सिजनाक तो अजून तशें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन अजून हें कांय ना. पूण गव्हर्मेंट कितें तरी डिसायड करतलो. म्हणजे त्या फॅक्टरी पासून एखाद्या वेळाक डेयरी खाद्य जें पळय तयार आसता डेयरी खातीर तें तयार करपाक शकता, किंवा एखादे वेळी इथनॉल प्लांटय बी घालपाक शकता, नवीन प्लांटय येवपाक शकता. ताका टायम आसा. पूण मिन टायम सिजन स्टार्ट जाता म्हणजे पावस पयलीं सावन ह्या एप्रील मे म्हयन्याक सावन शेतकारांनी आपली तयारी दवरपा जायी ऊस फिल्डा भितर दवरपाचो आनी ऊस लावपाचो. हेचे खातीर हें नोटिफिकेशन काडले कडेन आसा. सो तशें सिजन जर पळयलो जाल्यार तो जानेवारीच्यान स्टार्ट जाता. जानेवारी सावन लोक नवीन लागवड जी आसा, नवीन प्लांटेशन जें आसा तें स्टार्ट करता. हार्वेस्ट बाय मार्च एप्रील पर्यंत करता. हार्वेस्ट करून सोंपता. ना संजीवनी साखर कारखाना जो आसा तो गव्हर्मेंटान 2 फावटी RFQ फ्लोट केल्लो. इनिशियली खुबशे कंपनीज आयल्यो, पूण जेन्ना आमी टेंडर फ्लोट केलो तेन्ना 2दा टेंडर फ्लोट केला तेन्ना कोणेच पार्टिसिपेट जालो ना टेंडराक. सो गव्हर्मेंटाची अजून प्रयत्न आसा थ्रू PPP डिपार्टमेंट. अजून आमी आतां RFQ फ्लोट करतले जेणे करून मुखार कोण तरी येवन घेवपाक शकता. सर तुमी जे एम्प्लॉय म्हणले पळय न्ही आशिल्ले तेंचे स्टेटस आसा तेंकां? ना स्टेटस म्हणल्यार ते जे पळय एम्प्लॉय आसले ते परमनंट स्टाफ आसलो, तुगेलो कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेजीस. सो तेंचो स्टेटस जो आसा तो तोच आसा आनी त्या स्टेटसा प्रमाणे तांकां फाटल्या 5 वर्सांक ग्रांट्स इन एड दिवन तांकां तेंची सॅलरी सेटल केल्ली वयता. हय सद्याक तरी कंटिन्यू आसा. ना सादारण आमी आतां रिसेंटली एक सर्वे आमी स्टार्ट केला, पूण ऑफिशियली आमचे कडेन रिपोर्ट अजून पावलो ना. शुगर फॅक्टरीचो स्टाफ जो आसा तो सर्वे करता. पूण हांवें रिसेंटली तेंचे कडल्यान फिडबॅक घेतले त्या प्रमाणे सादारण 75% लोकांक चेंज ऑफ क्रॉप केला. म्हळ्यार दुसरो जो पळय प्रॉफिटेबल क्रॉप आसा त्या क्रॉपाक लोक गेले कडेन आसा. प्रायस जो आसा पळय न्ही इट वील बी फिक्स्ड ऑन द रेट फिक्स्ड बाय नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटीव शुगर फॅक्टरीज.
तेजी भायर न्ही आमी जे पळय कॉम्पेन्सेशन दिला लास्ट स्पेशल एसिस्टन्स जे पळय दिला पळय न्ही तेवूय बी हांव एक लिस्ट तुमचे कडेन आतां शेअर करता की आमी प्रत्येक शेतकाराक म्हणजे ज्या लिस्टांक आमच्या शेतकाराचें नांव आसा आनी तेंचो एड्रेस आसा की फाटल्या 5 वर्सांक आमी कितली शेतकारांक कितें कॉम्पेन्सेशन दिलां तें सो आनी तेजे भायर आमी एक हायेस्ट शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिलां तेवूय बी आसा ही 2 लिस्टां तुमकां शेअर करता की तुमच्यांनी एक जस्ट हें मारपाक जाता की बाबा ह्या शेतकारांक आमी कॉम्पेन्सेशन दिलां आनी कितले पर्यंत दिलें तें म्हाका दिसता हायेस्ट आमी दिला पळय न्ही तें डॉन बॉस्को सोसायटीक दिला म्हणजे इयर वायज दिले कडेन आसा हांवें काडलां तें डॉन बॉस्को सोसायटीक सादारण 2,33,00,000 रुपयांचें कॉम्पेन्सेशन दिले कडेन दिलां आमी सादारण आनी हें दुसरी सकयल नांव आसा पळय न्ही ते जे पळय मेजर शुगर केन ग्रोवर्स आसले जेंची चड एरिया आसली अशा लोकांक आमी सादारण हे 5 वर्सांक कितलें कॉम्पेन्सेशन दिलां हेंवूय बी ह्या लिस्टांक आसा तुमच्यांनी एक जाय जाल्यार वेरीफाय करपाक शकता. No, now it has been reduced because many farmers they have switched on the crop. They have gone to other crops because of this issue of sugar factory and some farmers they thought that we may not have future in sugarcane, so they have gone to other crops. What is the percentage of shift? It is right now it is 75%. So the yield of sugar in the state has reduced then? Will reduce? Yeah, that will reduce because standing crop is not there. Not there. So they, the farmers they have gone to vegetables. They may again come in sugarcane. Which vegetables have they shifted to? So they are right now they are into green chilies, bhendis, cluster bean, Okay. and They're more profitable. yeah, they are profitable. And we have a scheme under Goa State Horticulture Corporation where we give 150% the cost of cultivation. Suppose the cost of cultivation of 1 kg green chilies is 100 rupees. We pay them 150 rupees and we procure. And those vegetables are being sold through our outlets of Goa State Horticulture Corporation. So that is also a better scheme where we give 150% of cost of cultivation. आमी फाटले थोडे दिसांनी पळयलां की डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा ते सगळे कडेन रेट्स मारता तेंचे रेट्स ज्यो आसा त्यो डिफरंट एंगलांतल्यान आसता थोडी तेंची खंयचे फूड रिलेटेड जी पळय शॉप्स बाकीचे आसता सो जेन्ना आमी तेंचे रेट्स ज्यो आसता त्यो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉडक्ट्साचेर जेन्ना आसता फॉर एग्जांपल फ्रुट्साचेर आसता तेन्ना आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर गोवा प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड मार्केटींग बोर्ड येता जेजी प्रिमायसीस आनी जेजी ऑफिसां जी आसा ती सगळे तालुक्यांक आसा सादारण आनी ह्या एग्रीकल्चर लायफस्टॉक अँड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटींग बोर्डाच्या अंडर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की सगळ्या मार्केट यार्डांनी रायपनिंग चेंबर्स आनीक अदर फॅसिलिटीज शेतकारां खातीर आनी जे आमचे पळय कंज्युमर आसा तांकां तयार करून दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसता सो हो विचार करून एक्चुली कशें आसा केळी पिकोवप किंवा फ्रुट्स पिकोवप हो प्रकार जो आसा तो ऑल ओवर गोवा चलता आनी जे पळय केळी पिकयता किंवा फ्रुट्स पिकयता ते सांगता की आमचो जो पळय प्रोसिजर आसा इट इज अ सेफ प्रोसिजर आनी सायंटिफीक प्रोसिजर म्हणून पूण आमी जेन्ना विचार केलो आनी आमी जेन्ना पळयलें की आमकांय बी दिसलें की हो सायंटिफीक प्रोसिजर जो आसा तो मातसो इम्प्रूव जावपाक जायो मातसो बरे तरेन जावपाक जाय जेणे करून आमचे जे पळय गोंयचे लोक आसा जे गोंयकार आसा तांकां कॅमिकल फ्री फ्रुट्स जे आमी पळयता की FDA प्रमाणे खूब कडेन कार्बायड वापरून केळी पिकयता किंवा आमी पिकयता सो हो प्रकार जावपाक जायना आनी कॅमिकल फ्री फ्रुट्स कॅमिकल वापरनासतना रायपनींग केल्ले फ्रुट्स आमचे गोंयचे लोकांक मेळप हो आमचो उद्दिश्ट आसा हो विचार करून आमी म्हापसा आमच्या यार्डांक सद्याक एक रायपनींग चेंबर बांदपाचें काम आमी कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा आमचे नॉर्था भितर म्हापसा यार्डांक मॅक्झिमम केळी जी पळय आसा ती येता आनी तेजो जो पळय मार्केट आसा
तेंची जी पळय सेल आसा तो मार्केट यार्ड म्हापसांतल्यान जाता. सो ऑन एन एवरेज सादारण एक 7 ते 8 टन केळी एवरी डे APMCच्या मार्केट यार्डांक येता म्हापसा. आनीक हायेस्ट म्हणल्यार जेन्ना पीक फेस्टिवल सिजन्स आसता, चवथ म्हणा किंवा दिवाळी म्हणा, दसरो म्हणा, ह्या पिरियडाक सादारण 15 ते 16 टन केळी आमच्या म्हापसा मार्केट यार्डांक येता. सो हो विचार करून आमी सद्याक हांगा एक रायपनींग चेंबर घालपाक कॉमेर्स केले कडेन आसा. आनी ह्या रायपनींग चेंबराची कॅपॅसिटी आसा ते सादारण 4 चेंबर आसा. आनी एक चेंबराक सादारण 15 टन केळी पर डे लोड जातली, पर डे पिकपाक घालतले आमी. आनी हो जो पळय रायपनींग चेंबर आसा हेका एथिलीन गॅसाचेर पिकोवपाचो, म्हणजे एथिलीन गॅस जो आसा तो एथिलीन इंड्यूस करतकीर नॅचरल प्रोसेसान जर केळी पिकतलो किंवा खंयचोय फ्रुट्स पिकतलो जाल्यार एथिलीन गॅसान तो नॅचरल प्रोसेसान पिकता. सो एथिलीन गॅस त्या चेंबरां भितर सोडप, म्हणजे ताका प्रोसिजर आसता. आनी ही केळी पिकोवप किंवा हे फ्रुट्स. आमचो इशू आसा गोंयांत भितर एक केळ्याचो आनी एक आंब्याचो. म्हणजे हे 2 फ्रुट्स जे आसा ते जनरली लोकाली कंप्लेन आसता ते कॅमिकलान पिकयता म्हणून. सो हे 2 प्रोडक्टा खातीर आमी हो चेंबर जो आसा तो घातले कडेन आसा. ह्या चेंबराचें काम आमचें ऑलरेडी स्टार्ट आसा. आनी आमचो प्रयत्न आसा की चवथी पयलीं हो चेंबर कंप्लीट करून येता त्या चवथी पयलीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करून ह्या चवथीच्या सिजनाक आमचे म्हापशेंच्या लोकांक आमी केमिकल फ्री फ्रुट्स रायपन केल्ले फ्रुट्स. तेतूंत 4 चेंबर आसतले. एक चेंबराची कॅपॅसिटी 16 टन, 15 टन, 15 ते 16 टन. No, ethanol is not harmful. Ethanol is a natural gas which helps in ripening. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.